येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. मेडिकल वेस्टेजाचो विलाव लावपाची परवानगी नाशिल्ल्या व IT बायोटेक वेस्ट मॅनेजमेंटाक नोंद नाशिल्ल्या दोतोरांक दितले दंड. हॉस्पिटलां बंद करपाची येव येता पाळी. IMA गोवाचो दोतोरांक सहकार्याचो उलो. फाटल्या 24 वरांत भारतांत 3545 नव्यो कोविड केसी, 27 जाणांक मरण. एका दिसात भारतांत 31 एक्टिव्ह केशी. गोंयांतय वाडटात केसी. आम्यांचे राजांचे देंवले मोल. 800 रुपयांनी मेळपी मानकुराद मेळटा 400 रुपया डझन. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मेडिकल वेस्ट उडोवपाक जाका पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडल्यान ऑथरायझेशन ना वा जो IT बायोटेक वेस्ट मॅनेजमेंट फॅसिलिटीत नोंद जाल्ले ना त्या दोतोरांक वा हॉस्पिटलांक दंड दितले. हॉस्पिटलां बंद करपाची पाळी येवं येता. IMA गोवाचो अध्यक्ष डॉक्टर रुफिनो मॉन्तेरोन सांगला. दोतोरांनी नोंद करची असो उलोय ताणें मारला. IMA म्हटल्यार इंडियन मेडिकल असोसिएशनान पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या जोड पालवान घडोवन हाडिल्ले कार्यावळींत ही घोशणा जाली. बायोमेडिकल वेस्टाचो विज्ञानीक पद्दतीन विलोव लावपाक जाय ते खातीर कुणय प्लांट घातला. थंय विलोव लावपाची प्रक्रिया जाता. गोंयच्या दोतोरांनी हॉस्पिटल मॅनेजमेंटांनी हातूंत स्वताक रजिस्टर करून घेवचें. दोतोर रुफिनो मॉन्तेरोन सांगलें. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आणि वेस्ट मॅनेजमेंटाचे IT बायोटेकाक रजिस्ट्रेशन इज मॅन्डेटरी एज पर लॉ. कित्याक बायोमेडिकल वेस्ट आहा पळय तो एकदम डेंजरस. तो दुसऱ्यांक हे इन्फेक्शनां सगल्यांक आख्ख्या कम्युनिटीन, आख्ख्या गांवांक, आख्ख्या वाड्याक वचपाक शकता आमी तो वेस्ट सारको डिस्पोज करिना जाल्यार. एज पर द लॉ सगळ्या डॉक्टरांनी, सगळ्या हॉस्पिटलांनी, सगळे मेडिकल एस्टॅब्लिशमेंट जावं वेटनरी हॉस्पिटल लेगून पेट क्लिनिक्स, आयुष क्लिनिक्स हेंचे सगळे क्लिनिकांतले जे कितें वेस्ट आसा तो वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट सारको डिस्पोज करपाक जाय आनी तो एक सेग्रिगेशन करचें पडटा. आनी तेकाच लागून गव्हर्मेंटान, आमच्या गोंयच्या गव्हर्मेंटान एक एकदम बरोंतलो बरो प्लांट कुंडय घातला आनी एक IT बायोटेक म्हणून ऑन तांणी तो प्लांट घातला. गव्हर्मेंटान तांकां जागो दिला. जांकां ऑथरायझेशन ना फ्रॉम पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, जे IT बायोटेक वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या फॅसिलिटीन रजिस्टर करूंक ना आपणाचो वेस्ट उडोवपाक, डिस्पोज करपाक, जाल्यार फाल्यां तेंचेर पेनल्टी आसतली, इवन क्लोजर ऑफ द क्लिनिक्स एज पर लॉ. अर्बन डेव्हलपमेंट सेक्रेटरी डॉक्टर तारीक थॉमसाचो ह्या वेळार भोवमान केलो. वेस्ट मॅनेजमेंट हे बुकलेटीचे प्रकाशनय मानेस्तांचे हस्तुकी जाले. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिग्स. गोंयच्या हवामान खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी धरणे आंदोलन केले. नेमाप्रमाण प्रमोशनां जावंक ना अशें म्हणत तांणी केंद्र सरकाराचे निष्क्रियतेचो निशेध केलो. गोंयचें हे आंदोलन म्हळ्यार राष्ट्रीय संपाचोच एक भाग आसलो. कितले वर्ष जाला, 25-26 वर्ष जाला तांकां अजून प्रमोशन ना. मेटे नेक्स्ट प्रमोशन मेटे आसा ऑफिसराचे गॅजेटेड, ते बी कितले की वर्षात त्याच पोस्टात आसात. मेट बी आसात. मुखार मेट बी मागीर जे ग्रुप ए कॅडर ओपन जाता ते थंय स्टॉप केलेले आसा. मुखार जे ग्रुप ए कॅडरात जे आसा ते 5-5 वर्षांना तांकां रेग्युलर प्रमोशन उरता. सकलचे आसात, MTS आसात, तांकां कितले की एक्सपिरियन्स आसात पण तांकां बी ऑब्जर्वर म्हणून आनी मुखार MO3, MO2, MO1 अशी जे प्रमोशन आसात ती मेळनात. टायमली प्रमोशन्स आर नॉट दॅट. टायमली प्रमोशन इज नॉट दॅट, बट प्रमोशन थोडेफार जाता तरी. प्रमोशन कितले अजून 25-25, 26 वर्ष झालेले लोक आसात तांकां प्रमोशन ना. कितले आणि दे आर सर्वीस मीन्स दे आर गिविंग फूल सर्वीस टू द डिपार्टमेंट and they are not getting anything. Qualified. प्रमोशन कोणत्या बेसिसार मागता तुम्ही? सगळे आसा ते रेग्युलर प्रमोशन म्हणल्यार 5 वर्ष आणि डिपार्टमेंट आमकां ट्रेनिंग दिता कित्याक मुखारचे प्रमोशन तुमकां जाय आणि मुखार आसा ते प्रमोशन. तरी बी ऐसे आमगेले बेसिक ट्रेनिंग करतात, इंटरमिडिएट ट्रेनिंग करतात पण मुखार गॅजेटेड ऑफिसर न जाता अजून तशीच आसात. 25-26 वर्षां तशी आसात. बातमी कोविड-19ची. फाटल्या 24 वरांत भारतांत
3,545 नव्या संसर्गाची नोंद जाल्या, जाल्यार 27 जाणांक मरण आयलां. भारतात एक्टिव्ह केसीचो आंकडो एका दिसांत 31 जालो, जाल्यार गोंयांत लेगीत कोरोना केसी कांय प्रमाणांत वाडिल्ल्यो दिश्टी पडल्यो. फाटल्या 24 वरांत 3,545 नवे दुयेंती, 24 वरांत 27 जाणांक मरण. दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 0.76%, सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 0.79%. संवसारीक भलायकी संघटनेन भारतात विशाणू खातीर 47 लाख लोकांक मरण आयिल्ल्याचो अदमास उक्तायला. पूण एका दिसा उपरांत दिल्लीचो भलायकी मंत्री सत्येंद्र जैनान दिल्लीत कोविडाक लागून मरण येवंक ना अशें सांगलें. केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान आयोजीत केल्ल्या स्वास्थ्य चिंतन शिबिरांत वांटेकार जावपा खातीर आयिल्ल्या जैनान सांगलें, दिल्लीन केंद्राक दिल्ल्या कोविड मरणांचो डेटा सारको आसा. गोंयांत लेगीत आतां कोरोना दुयेंतींचो आंकडो वाडलेलो पळोवपाक मेळटा. शेजारच्या राज्यांनी पळयत जाल्यार कोरोना केसी परत वाडत आसात, पूण आजून मेरेन गोंयांत नव्या कोरोनाचे ल्हार दिसून येवंक ना. 15 जून ते 15 जुलय मेरेन केसींनी कसलो बदल जालो तें कळ्ळें जाल्यार चवथ्या ल्हाराची शक्यताय आसा काय ना तें कळटलें. आयकात. फॉर लास्ट 2 days मातशेशे नंबर वाडले, म्हणजे इट इज नॉट चड, पण इट इज लायक पयलीं 1-2 आशिल्ले, मागीर 6 जाले. आतां फॉर लास्ट 2-3 days अरावंड 14, 11 अशें जालें. सी नंबर इज गोईंग टू रायज. ती 4th वेव बी अशें आमकां म्हणूंक मेळचें ना. बट numbers are going to increase because some states it is already there. Kerala ha, Delhi asa, Jharkhand ha, UP asa, and flights and all are open. So what we want to do that we want individual to take care of themselves. म्हणजे आपापली स्वताची काळजी घेवपाक जाय. Suppose you have problem, you are old, काय नाही, तुका डायबिटीस आसा, तुका हायपरटेन्शन आसा, तुका किडनीचे प्रॉब्लेम आसा, then you must come and you should take care of yourself. आता शिरगांवची जात्रा आसा. ॲक्च्युली शिरगांवची जात्रा जातकच आमकां एक अरावंड आतां एक 5-6 दिसांनी वी वील हॅव अ आयडिया की ही वेव येवपाची आसा काय ना ती. बिकॉज ही इस्पायट ऑफ सच ए ह्यूज क्राउड्स कमिंग, सपोज द नंबर डज नॉट इनक्रीज इन नेक्स्ट 2-3 days or maybe 5-6 days, दॅट मिन्स इट इज रियली डॅम्पन सारकें. सो आमकां तितकी मरची पळोवपाक. पण टायम इज इम्पॉर्टंट. 15 जून ते 15 जुलय ह्या दीस टायम इज इम्पॉर्टंट. और देर इज अ सिग्निफिकंट म्युटेशन जालें व्हायरसीचे, जाल्यारूच 4th वेव येवं शकता. एंड हाज्या पयलीं आयिल्ल्यो आसा वेव्स, कळ्ळें. सो बिकॉज 4th वेव 5th वेव पयलीं आमी 100 वर्सां पयलींची आमी जर पळयली जाल्यार तेन्ना 4th वेव 5th वेव एंड सम मोर पीपल हॅव डायड इन 5th वेव ऑल्सो. बट आमकां दिसता की द वे आतां येता जो म्हायती येता आनी जिनोम सिक्वेन्सिंग येता, तातूंत अशी व्हडली कांय अशें हेल्थ वायज कांय त्रास जावचे ना लोकांक. म्हणजे अशें मरपाचे चान्सीस एंड ऑल वील बी व्हेरी लेस. प्रिकॉशन वील कंटिन्यू. प्रिकॉशन सी इंडिविज्युअल आपआपले प्रिकॉशन घेवंक जाय न्ही सगळ्यांनी. But this is to stay with. सी इट इज लायक अस्थमा आनी आमी ह्या आमचे लंग प्रॉब्लेम्स आशिल्ले. बिकॉज ऑफ दीस इट वॉज सो लेस फॉर लास्ट 2-3 years. आतां परत हे सगळ्यांनी काडून मास्क काडले की ऑटोमॅटीक सगळे अस्थमा, ब्रोंकायटीस ते सगळे केसीस वाडल्यो. सो इट इज जनरली गूड फॉर यू. तूं जर समजा गर्देन वता जाल्यार इट इज ऑलवेज बेटर टू वेअर अ मास्क. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयभरची सब हेल्थ सेंटरां सुदरावपाचो यत्न चल्ल्यात. लोकांक भलायकी आपल्या दारांत पावल्या अशें दिसपाक जाय. ते खातीर भलायकी केंद्रां आनी उपकेंद्रांनी सुदारणा घडोवन हाडपाचे विचार जाल्यात. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. हेल्थ सुप्रिटेंडंट भलायकी अधिकारी आनी दोतोरां बरोबर भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन बसका घेतली. बसकेंत राज्यांतल्या भलायकी मळावयल्या साधन सुविधांचो विश्वजीत राणेन नियाळ घेतलो. दक्षिण गोंयचे जिल्लो हॉस्पिटल सुसज्ज जाता. पेडणे आनी कुडचडेंची हॉस्पिटलांय वेगळीच जाग्यार पडटली अशेंय ताणें सांगलें. पळयात. प्रजेच्या दारार आरोग्य सेवा जर व्हरूंक जाय, सब हेल्थ सेंटर कशें आमी आनी मजबूत करूंक जाय आनी लोकांक दिसूंक जाय की बाबा सरकार जें काम करता ते प्रजेच्या दारार म्हणून आरोग्य सेवा वेगळ्या तरेचे हेल्थ केअर फेसिलिटीज एक वेगळ्या तरेन आमकां स्ट्रेंथन करपाची गरज आसा. म्हणून आमी आयज डिटेल मिटींग घेतल्या. साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे आमी शब्द दिल्लो, आमी थंय कार्डियक फेसिलिटी आमी उपलब्ध करतले. त्याच बरोबर ते काही स्पेशलिटीज ते उपलब्ध करून दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. मुख्य म्हणजे कितें आहा की हे हेल्थ डिपार्टमेंट जे आहा आयज गोवा मेडिकल कॉलेजार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फूल फ्लेज आमकां फूल फ्लेज फॉवर्ड व्हरूंक जाय. त्याच बरोबर आमचे कडेन डायलिसीस सारखे फेसिलिटीज आहा. थ्रॉम्बोलायझींग ऑफ अ पेशंट बियॉन्ड द गोल्डन पिरियड इज अ न्यू वे फॉवर्ड. आमचे कडेन जे मायामीचे आमचे जे युनिवर्सिटी आहा तेंचे कडेन आमचे ऑलरेडी टायअप जाल्ले आसा. आमकां ते MOU सायन करपाचे उरलेले बिकॉज ऑफ कोवीड. ह्यो सगळ्या गोष्टी जे थ्रॉम्बोलायझींग ऑफ पेशंट
एट द पेरिफेरी आनी मागीर तांकां ट्रिटमेंट दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. ह्या सगळ्या गोश्टी लोकांचें जीवन ज्या तरेन आमी स्टेमी प्रोग्रामच्या माध्यमांतल्यान जे हांवें चालू केल्ले आयज गोंय राज्यान जायते हजारांनी लोकांचें जीवन आमी वाचोवपाचो आमी प्रयत्न केलो. मागीर तुमचे कडेन पेडणेचें हॉस्पिटल आमकां मार्गार लावंक जाय. मागीर कुडचोरीचें हॉस्पिटल निलेश काब्रालान विनंती केली ती बेगिना बेगीन तें मार्गार लावंक जाय. कांय गोश्टी अशी चर्चा जाल्ली आसा की तेंचे कडेन चर्चा करून ह्यो गोश्टी फुडें व्हरपाक. मुख्य म्हणजे कितें आहा की सरकार आनी देशाचे आमचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आहा त्यांनी स्पश्ट केल्लें आसा की प्रत्येक मंत्री प्रत्येक सरकार लोकां खातीर काम करूंक जाय आनी प्रजेक एक वेगळे तरेचें वातावरण प्रजेक दिसूंक जाय की सरकार काम करता आनी तांकां एक वेगळे तरेची फेसिलिटी उपलब्ध जाता. म्हणून आयज जेन्ना आमी डिस्कशन करता तेन्ना डॉक्टरांचे कितें विशय आसा फंक्शनल जे प्रॉब्लम डॉक्टरांचे आसता ह्यो सगळे समजून घेवन आमी कशें आमचे हेल्थ केअर सिस्टम स्ट्रेंथन करूंक जाय म्हणून आयची मिटींग आसली. आमी कितें ठरयलां आमच्या डिपार्टमेंटान वेदर इट इज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वेदर इट इज टावन प्लॅनिंग वेदर इट इज अर्बन डेव्हलपमेंट आमी म्हयन्याक एकदां आमची मिटींग जातली. म्हणजे हे पांचूय खातें जे आहा योग्य तरेन एक दिशा दिवपाक हे सुरवातूच आमचे 5 वर्साचो आमचो प्रवास आहा. एक शॉर्ट टर्म आमचें कितें प्लॅनिंग आहा मिड लेवल प्लॅनिंग कितें आहा आनी लाँग टर्म प्लॅनिंग कितें हेजेर आमकां चर्चा करून फुडें वचूं. डॉक्टरांनी कितें इश्यूज सांगले कितें फेस ना ते आमचे फंक्शनल इश्यूज आमचे मदीं रावन आमी सोडून येता. डुअर स्टेप म्हणटा हेल्थ सर्विसीस डुअर स्टेप अप टू म्हणजे सब हेल्थ सेंटर लेवल. सब हेल्थ सेंटर तशें दारादारान तशें न्हू. ना सब हेल्थ सेंटर पर्यंत ताका दिसूंक जाय न्ही आपल्या फेसिलिटी कितें गावता खूब म्हाका कडेन हांव डॉक्टर्स इन्स्पेक्शन बी available. करतलो जाय थंय ते विकली डॉक्टर बी अवेलेबल आसता विकली एकदां वीकली एकदां आसता पण कितें आहा डॉक्टरांची बी शॉर्टेज आमकां आसा. डॉक्टरांचे आतां बॉन्डाचे डॉक्टर आमी वापरपाचो आमचो प्रयत्न चालू पण जे खंय आमी स्पेशलायझेशना खातीर रिलॅक्सेशन दिवंक जाय GPSCची ते विनंती मुख्यमंत्री कडेन करून ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा. कांय गजाली PPP म्हटल्यार पब्लीक प्रायव्हेट पार्टनरशीप तत्वार करच्यो पडटल्यो. नीती आयोगान मान्यताय दिल्ल्या मॉडेलांचेर आदारून कांय प्रकल्प आनी येवजण्यो चालीक लागतले अशेंय भलायकी मंत्र्यान सांगले. कांय गोश्टी पब्लीक प्रायव्हेट पार्टनरशिपचे मॉडेल जे नीती आयोगान अप्रूव्ह केल्ले आसा म्हणून हांव नीती आयोगचे डॉक्टर पॉल कडेन वचून चर्चा करून तेंचे कडेन ऑलरेडी हांवें टायम मागलेलो आसा तेंचे कडेन चर्चा करून तेंचे कितें विचार आहा. गोवा एक ल्हान राज्य आहा ह्या ल्हान राज्यान आमी सरकार केंद्र सरकार आनी गोवा राज्य कशें आमी ते लोकांक बेनिफीट आमी दिवंक शकता आरोग्य सेवा कशी सुदरूं शकता हेजेर चर्चा करून आमचे कांय ऑफिसरांक व्हरून म्हणजे योग्य तरेची दिशा एज अप्रूव्ह बाय नीती आयोग व्हरपाचो आमचो खंयच डिविएशन न करता. त्या उपरांत विश्वजीत राणेन बायलां आनी बालविकास खात्यांच्या अधिकाऱ्या बरोबरय बसका घेतली. बायलां आनी बाल विभागाचे संचालक उपसंचालक CDPO आनी बालवाडीच्यो मुख्य सेविका हजर आसल्यो. कशें पेनिट्रेशन जातलें प्लस म्हाजें इंट्रॅक्शन कशें आमी करूंक सोदता फुडल्या 5 वर्सांत ब्लॉक लेवलाचेर आनी मंथली आमची रिव्यू मिटींग आसतलीच आनी त्याच बरोबर जे स्किम्स आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे तेजे इम्प्लिमेंटेशन कितें चल्लां अडचण खंय येता त्याच बरोबर आमी महिलांक आनी आकर्शीत करूं शकता कारण आमचे कडेन स्वावलंबन आनी वेगवेगळे स्किम्स आहा आनी मेन म्हणजे कितें आहा की एक वेगळ्या तरेचे सेन्सिटायज करून डिपार्टमेंटाक वेगळ्या तरेचो अप्रोच दिवन फुडें वचपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आमच्या गेल्या 5 वर्सांत डिपार्टमेंटान एकदम बरें काम केल्लें आसा. त्याच बरोबर आमचे कडेन कांय अडचणी आसा कांय अंगणवाडीची परिस्थिती बिकट आहा त्यो अंगणवाडी खंय आमी शिफ्ट करूं शकता. केन्ना केन्ना कितें आसता की कोणाक कळना लोकांक दिसता की स्टेट गव्हर्मेंट करूंक सोदिना पूण दीस स्कीम ऑफ अंगणवाडी चलोवपाक हेजे फंड येता डायरेक्ट फ्रॉम सेंट्रल गव्हर्मेंट तेचे वेगळे तरेचे कॅपिंग आसता ऑन द रेट ऑफ रेंट्स एंड अदर थिंग्स म्हणून मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून आमकां कितें तरी विशय वे आउट काडचे पडटले की आमी रेंट हे कशें एनहेन्स करूं शकता आनी लोक आमकां जागो बी दिना. जे खंय आमचे अंगणवाडीची परिस्थिती बिकट आशिल्ली ते आमी 270 शाळा घेवन थंय आमी शिफ्ट केल्ले आसा ऑलरेडी. आमचे कडेन 1272 अंगणवाडीज आहा. कांय अंगणवाडी आमी 70 ऑलरेडी घेतलेले आसा धारबांदोरांनी 70 ऑलरेडी घेतलेले आसा बांदपाक थ्रू GSIDC. कांय क्लियरन्सीस पेंडींग आशिल्ल्यो एक 18 अंगणवाडी आमी घेतल्या. एक मॉडर्न अंगणवाडी म्हणजे त्या आदाराचेर आमचो एक प्लॅन आसूं जाय फुडल्या 5 वर्सांत कशें आमी दुसरे कडेन ते मॉडेल रेप्लिकेट करूं शकता. ह्यो सगळ्यो गोश्टी गव्हर्मेंट स्किम्स वेगळ्या तरेचे इंट्रॅक्शन विथ द प्रेग्नंट लेडीज थ्रू द डिपार्टमेंट आमी आतां हेल्थ डिपार्टमेंटांतल्यान आमचो प्रोग्राम चालू आसा स्वास PH पब्लीक हेल्थ फावंडेशन ऑफ इंडियाच्या माध्यमांतल्यान जे खंय आमी ते रिस्की प्रेग्नन्सीचेर तेंचेर लक्ष दवरपाक प्लस आमी हेंचे कडेन एक वेगळे तरेचे एक कॉल सेंटर निर्माण करपाचो म्हाजो एक प्रयत्न आसतलो. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिग्स. बिरेस्तारा मडकय वाठारांत नवदुर्गा VKSS सोसायटीत चोरी जाली. चोरांनी सोसायटीचो लॅपटॉप आनी 3000 चोरले. मडकय वाठारांत पुलीस बंदोबस्त खर करचो सोसायटीचो अध्यक्ष आनी थळाव्यांनी मागला. बिरेस्तारा मडकय वाठारांत श्री नवदुर्गा VKSS सोसायटीत चोरी जाली.
चोर सोसायटीच्या फाटले वाटेनच्या जनेलाचे ग्रिल्स काढून सोसायटीत घुसले. पैसे सोदपाच्या बोळात सोसायटीचे सगळे डॉक्युमेंट विस्कटावन उडयले. चोरांनी सोसायटीचो एक लॅपटॉप आणि 3000 रुपयाची मोड चोरली. मडकय वाठारात खर पुलीस बंदोबस्त करचो, रातच्या वेळार पेट्रोलिंग करचे. थळाव्यांनी सरकारा कडेन मागला. आयकात. हांव पुलिसा कडेन मागोंक सोदतां हांगासर मडकय आतां आमची सेक्युरिटी वाडोवपाची अशी गरज आसा. तेन्ना तेंच्यांनी जी पेट्रोलिंग जे हें आसा ते मातशी टीम वाडोवची आनी आमकां मडकयकारांक सेफ आनी सेफ्टी दवरची अशें तेंचे कडेन मागता. हांगा एक पुलीस स्टेशन करता म्हणलें पळय बारीक आउटपोस्ट आनी तेजें कितें फुडें फॉलोअप जालें? मडकय मतदारसंघान सादारण पुलीस स्टेशन ना. मडकय फूल सही पंचायतीन आमकां ज्युरिडिक्शनान पंचायत ज्युरिडिक्शन आसा पळय सही, तेन्ना आमकां पुलीस स्टेशन ना. एक पुलीस स्टेशन जावचें नाल्यार सबस्टेशन तरी मडकय मतदारसंघान जावचें. खास करून मडकय IDC जावचें, कित्याक हांगसर दोन इंडस्ट्री आसा आनी हो ट्रॅक खंयच ना लोकांचेर. ताका लागून गस्त वाडोवपाक लागून आमकां पुलीस स्टेशन जावं सबस्टेशन जावं गस्त वाडोवपाक प्रकार करचे. गुन्हे घडटा हांगा बारीक सारीक गुन्हे घडटा, हेजेर कंट्रोल येवपाक लागून तेवूय आमकां ट्रॅक दवरपाक लागून पोलिसांनी हांगसर वेवस्थीत नजर दवरची. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नाईक. मडगांवचे मार्केट मानकुराद आंब्यांनी भरिल्लें. आंब्याची जात्राच भरिल्ल्यान ताचें मोलय अर्द्यार पावलें. जो आंबो 800 रुपया डझन विकताले तो 400 रुपया डझनाचेर पावलो. बेमोसमी पावसाक लागून आंबो देंवला अशें विक्रेत्यांनी सांगलें. आयज आमी हांगा शिवपाकट्टा मडगांव हांगा सकाळ फुडें होलसेल आंब्याचो बाजार भरता. तशें गोंयच्या सगळ्या वाठारांतल्यान हांगा आंबे वापरपाक येतात, ते होलसेलान आंबे घेतात आनी मागीर रिटेलान विकतात. आतां आंब्याचो वेळ ठेविल्लो आसा, तेच्या खातीर हांगा सगळे कडेन गर्दी पळोवपाक दिश्टी पडटा. आंबे घेवपाक सगळे चडांत चड येतात. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप सयेकर. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मडगांव पालिका वाठारांत पावसा आदली कामां जावंकूच ना. शॅडो कावन्सिलाच्या वांगड्यांनी आयज जाल्ले बसकेंत हुमकळत उरिल्ल्या मान्सून पूर्व कामाचो मुद्दो उखलून धरलो. पावस तेंकलो तरी अजूनय मान्सूना आदली कामां जाग्यार पडूंक ना अशें म्हणत शॅडो कावन्सिलान पालिकेचो फोग काडलो. पळयात. मान्सून वखा खातीर मडगांव म्युन्सिपालिटीन एक मिटींग घेतिल्ली आनी तांच्यांनी ठरयलें की 1 मेच्यान हे कामाक चालू करतले म्हणून. पूण अजून मेरेन हे कामाक चालू करूंक ना. ह्या बद्दल आमी सावय कुतण्याक विचारले तेन्ना ताणें सांगलें की हे म्युन्सिपालिटीचे वर्साचें जावन आसा. जेंच्यांनी हें काम बेगीन करपाचें ते टायमार करता आनी ते काम करतना पावस पडलो काय मागीर ते कॉन्ट्रॅक्टर ते काम थंयसर थांबयता आनी तो मागीर पयशे घेवन वता. अशें करून टॅक्स पेयराच्या पयशांचो वाट लागता. तशेंच ह्या बद्दल आमी चेअरपर्सनाक विचारलें लिंडन पेकाराक. ताणें सांगलें की हे सोमारा हे कामाचो टेंडर काडटले आनी मागीर काम चालू जातलें म्हणून. आतां मॉन्सून चालू जावपाक जालो मडगांव म्हणजे गोंयांत. आनी दुसरें म्हटल्यार आतां आमी कॉन्सिलर पळय हेचे कडेन प्री मॉन्सून वर्क आतां तेंच्यांनी काडपाक लायले चेअरपर्सनान. अजून कांय टेंडर काडूना कांय काडूना. एक्चुअली हो फेब्रुवारीन काडपाचो. मदीं इलेक्शन आयिल्लें पूण तेन्ना जर काडिल्लो जर जाल्यार येन्ना तो कोर्ट करून कोणें कोर्ट करता आशिल्ले. अजून कांय काडूंक ना. आतां ताका विचारल्यार तो चेअरपर्सन सांगता आपूण आतां सोमारा कितें काडपाक. सोमारा काडून ते कोर्ट केन्ना करता केन्ना दितले त्या म्हणसर मे म्हळ्यार जून तेंकतलो. हो मे म्हयनो मरे. लोक आमच्या नांवान बोवाळ मारता वॉर्डांनी आनी आख्खे कॉन्सिलर चडशे म्हाका दिसता आनी हांव सुद्दां धरून बाकीच्या कॉन्सिलरांनी तरी आपल्या बोल्सांनी पयशे म्हणून काम चालू केलां आमी. आमकां भरपूर त्रास जाता कित्याक लोकांनी समजोवपाक जाय. आनी हो चेअरपर्सन म्हणजे सारको अनफीट सद्या तरी अशें म्हाका दिसता. सारके त्रासांक उडयले आमकां. आतां पावस येवपाक हार्डली 1 म्हयनो पासून उरूना. विथीन 1 मंथ आनी पावस चालूच आसा सांगपाक म्हळ्यार प्रत्येक म्हयन्याक. एक्चुअल मॉन्सून आतां रोखडो सेट जातलो विथीन अनदर 1 मंथ. आनी आज पासून डिसिल्टिंग वर्क आहा तें फूल फ्लेज मडगांव तरी सुरवात जावना. म्हळ्यार इतली म्हणल्यार की फक्त अजून टेंडर जावना. टेंडर प्रोसेस कंप्लीट जावना. टेंडर प्रोसेस कंप्लीट जाता म्हणल्यार म्हाका दिसता मे कवर जातलो. आनी एक्चुअल जेन्ना वर्क ऑर्डर दिता म्हणल्यार जाल्यार पावस येतलो आनी रेन गॉड्स आहाय ते काम करून वयतले, फ्लॅश करून वयतले ड्रेन्स आनी कॉन्ट्रॅक्टर पयशे घेवन वयतलो. हें एक ट्रेडिशन जावन पडलो आहा लास्ट कितलीं वर्सां आमी नोट करीत आसा. आनी आमी टायम टू टायम एवरी टायम हो सेम इश्यू आमी उलयत आसतात की टेंडर्स
आनी जें काम जें आसा डिसिल्टिंगाचें तें पावस सेट जाले उपरांत चालू जाता म्हणून मडगांव आनी हो ट्रेडिशन चालू उरला ह्या वर्साकूय सेम रिपीट जाता सो हें खंय तरी चुकता. एज पर रेजोल्युशन आमी घेतलेले दॅट वील बी स्टार्टींग द प्री मॉन्सून वर्क. पयलीं आतां आमी एक ओपन टेंडर करपाचें आसा. सो वील हॅव फोर कॉन्ट्रॅक्टर्स फॉर वॉर्ड नंबर 1 to 6, 7 to 13, 13 to 18 and 19 to 25. सो आतां ते सगळो प्रोसिजर जाल्लो आसा. मंडे ओपनिंग आसतलें आनी ते कोणाक बीट जाता ते दे बी स्टार्टींग द प्री मॉन्सून इमिजिएटली. आनी तितून ट्रक्स आसतले ते 2 कॉन्ट्रॅक्टर आसतले फॉर माणगांव फातर्डा 3 days ते आसतले आमचे 3 ट्रक्स फॉर वॉर्ड आसतले ना 1 वॉर्ड फॉर 3 days. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकर. राज्यात 6 ते 10 मे मेरेन सुके उरतले. चडावात आनी उणें तापमान 35 ते 27 डिग्री सेल्सियस उरूं येता. फुडल्या 2 दिसांक तापमानात व्हडलोसो बदल पळोवपाक मेळचो ना. जाल्यार उपरांत 2 दिसांनी तापमान 1 ते 2 डिग्रींनी वाडूं येता. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत गरम हवामान आनी मळबात हय न्हयशी कुपां दाटिल्ली पळोवपाक मेळ्ळी. दक्षिणेकडल्या वाठारांनी उण्या तापमानाच्या वाडीक लागून थंड वातावरण अणभवपाक मेळ्ळें. IMDच्या अदमासा प्रमाण फुडल्या 24 वरांक 13 वाठारांतल्या खंयच्याच भागांनी पावसाची शक्यताय ना. नुस्तेमारी करप्यांक आयज कसलीच खाशेली शिटकावणी ना. 6 ते 10 मे मेरेन राज्यात सुके. चडावत आनी उणें तापमान 35 ते 27 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 2 दिसांक तापमानात 1 ते 2 डिग्रीन वाड. मळबात कुपां. राज्यात खंयच पावसाची नोंद ना. IMDची नोंद. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासचो.